धर्मवीर संभाजी महाराज हांचे दिवचले शारांत पुतळो उबारपाचो संकल्प शिवमोगेंनी केला। धर्मवीर शंभू राजांचो पुतळो उबारपाक परवानगी दिवची अशी मागणी शिवप्रतिष्ठापन हिंदुस्थान आनी हिंदू राष्ट्र संघटनेन निवेदना वरवीं दिवचल पालिके कडेन केल्या। मंदार गावडे आनी सुबोध मोने हांच्या फुडारपणा खाला शिवमोगांनी मंगळारा सांजे दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांकां निवेदन भेटयल्या। या वेळार शैलेश जाधव, गोविंद साखळकर, विजय होबळे, राहुल दोण आनी हेर शिवमोगी हाजीर आशिल्ले। हांगासर आमच्या बिचोले तालुक्यात संभाजी महाराजाची एक मूर्ती जावं पुतळो असो एक आसतो। कित्याक शिवाजी महाराजाक जशें आमी आदरतें स्थान म्हणटात तेच आदरतें स्थान आमी संभाजी महाराजाकूय मानतात। आनी गोंयच्या बाबतींत जर पळोवपाक गेले जाल्यार संभाजी महाराजा खातीर आमचें गोंय जे कितें शिल्लक उरलें आनी जे कितें भायले आक्रमणकारी आसले पोर्तुगीज तांचेर जे वचप आनी जो दरारा जो जाय आसलो तो संभाजी महाराजांचे खातीर बऱ्या प्रमाणात पडलो। आनी गोंय म्हणून एक थोडें तरी शिल्लक उरलें। सो आमी ताच्या खातीर आदराचें स्थान आमच्या बिचोले तालुक्यात जावपाक जाय म्हणून आमी एक निवेदन दिलां आमच्या चेअरपर्सनाक।